वास्कोन जाल्ल्या टॅक्सीकारांच्या घडणुकेंत अटक केल्ल्या दोगांय जाणांचो परवानो रद्द करतले अशी येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगले। वास्कोत जाल्ली घडणूक ही सामकी लजेक लावपा अशी आसा आनी आमी परत अशी घडणूक गोंयांत जावपाक दिवचे नात अशें माविन म्हणटा। मांडला स्पष्टपणे मांडला आणि सगळ्यांनी मान्य केलं की कितें जालां ते एक लजेची गजाल आसा, अशें जावपाकूच शक्य नासली जाल्यार बरें आसलें। जालें ती व्हडली लॉस जावन आसा, फुडाराक कशें अशें आमी जावपाक दिवपाना। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला आपण कितें कारवाय करपा जाय ती चालूच आसतली। हांवें तरी सांगला एक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जाल्ले नाते जे कोणाचे परमीट सस्पेंड करपा जाय ते हांव सस्पेंड करतलो आनी खरें ते हेजे पयलीं असले हितून इनवॉल्व आसले जाल्यार आमी परमीटूच तांकां दिवपाना, बिकॉज देर हॅज टू बी स्टॉप। परत तेन्ना दिवचे ना, परत तांकां शक्यच ना परमीट मेळपाक शकता म्हूण हे भाशेन मस्ती केल्यार। आनी आमकां आख्खे गोंयान ट्युरिजम जे बरे भाशेन चलता, मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन वीच इज गोवा, तेका तरी ते मार दिता जाल्यार गोंयकारांक आनी गोंयचे खातीर गोंयांक ते मार दिता, ते आमी कशें एलाव करपाक शकता? तुम्ही दोग जाणांची परमिटां सस्पेंड कर म्हटलेली, पण मागीर आयकता की सगळे जे इनवॉल्व आहा तेंचेरूय एक्शन जातली म्हणून। हांवें सगळ्यांचेर एन्क्वायरी डिटेल रिपोर्ट मागिला। सद्या 2 जाणांचो येयल्लो आसा, सो सद्या 2 जाण सस्पेंड जातले आनी मागीर गरज आहा जाल्यार बाकीचेय तेंचेर इनफ मेटेरियल तरी आमकां मेळ्ळें पुलिसे कडेसून जाल्यार तेंचीय सस्पेंड जातली। आनी पार्टीचे इनवॉल्व आहा लिडर तेंचेर कितें? पार्टीचे कोण लिडर इनवॉल्व आहा तेंचेर कितें? हिंगा पार्टी आनी म्हाका दिसना ते विरोध येवपाक शकता म्हूण, कित्याक आमी लास्टा सरकार गोंयचे खातीर वावरता। ट्युरिजम आमी बरे भाशेन सांबाळ करपा जाय आनी जेन्ना आमी ट्राय करता एक वदान मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ट्युरिजम आसचें म्हूण, हाव कॅन वी टॉलरेट सच थिंग्स? पण सर जेन्ना बीजेपीचे गव्हर्नमेंट आणि बीजेपीचे पार्टीचे लोक अशें करता ना, ते कोण सपोर्ट करता कोण उलयता आमी कशें फुडें व्हरता ते। गव्हर्मेंट इज डिटरमायन्ड, इवन एट प्रेजेंट इफ यू डोंट सी इट, अल्टिमेटली ऑल वील स्पीक इन वन वॉयस। द टायम इज व्हेरी नियर आनी तें जालें म्हणटच व्यवस्थीत सगळें चलपा लागतलें। वी कॅनॉट एलाव द सेम कन्फ्युजन वॉट टूक प्लेस एट Dabolim and the Oli airport to also happen in Mopa. We want to solve it in both the places. Be very